देवीराजो जत्रोत्सव आज 2 मे 2025 रोजी सुरू झालो. त्याची आज समाप्ती झाली आणि जरी काही पहिल्या दिसा किंवा दुसऱ्या दिसा झगडीत घडणार आली आणि तिथून सगळ्यांक आमकां दुकान त्या खातीर आमी काही प्रमाणात तो शिथील करपाचो प्रयत्न केलो आणि आमचो उत्सव तो नियंत्रीत करपाचो प्रयत्न केलो. नियंत्रीत केलो आयज जो संपन्न जालो. सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार्य केलें. म्हणजे भाविकांक आमी जे तांकां विनंती केली की हांगासर चड गर्दी करूं नाका, घुमट करूं नाका. भाविकांनी आमचें आयकलें. आमच्या आयकल्यान देवीक मान दिलो नाका आनी आज ती संपन्न जाली. ह्या वेळार हांव अशेंच तांकां देवीचो फुडलो उत्सव मोठ्या प्रमाणात दबाज्यान जातलो आनी सगळ्यांचे आशिर्वाद सगळ्या लोकांक मेळटले. जे कितें अघडीत घडलां ते हेच्या फुडें घडचें ना. हे देवीचो आशिर्वाद. आज सांगपाचें म्हणल्यार पळयात की एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना काम करता तेन्ना खूब बरें जाता. मामलेदार आसूं, डिप्टी कलेक्टर आसूं, कलेक्टर आसूं, SP आसूं, PI आसूं, PSI आसूं, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी काल पासून जें काम केलां न्ही तें सुंदर आसा. तेंच्यांनी आमकां पूर्ण सहकार्य केलें. आज तेंच्या सहकार्यान आज म्हणायचं आमी नियंत्रीत प्रमाणात म्हणजे व्यवस्थीत समारोह समारोह आमी करूंक शकले. हे सर्व आमी जरी म्हटलें जाल्यार आमी नाम मात्र आसा देवी करून घेतली देवी आसा आनी ह्या सगळ्या कामाक पुलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर, मामलेदार ते खूब तांचे मामलेदार हाजीर आशिल्ले तेंच्यांनी जी काल पासून सगळे दुकानां हाडोवपा पासून ते सगळे वेवस्थीत कळयले आसा. हे आमी हे पयलीं पासून तांकां अशेंच ते पयलीं पासून घडीत घडना केन्नाच घडना. तांकां सगळ्यांक तांकां जे कोण कार्य केलां हांगासर पुलीस आसूं, ऑफिसर आसूं, तांकां हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की तांकां दीर्घायुष्य दिवं, आरोग्य दिवं आनी तांची भरभराट जावं. अंदाजे कितके भावीक हांगा येवन गेले आसतले? पळयात भावीक 2 मे पासून रात्री जावन भयंकर भावीक आयले. त्याच्यानंतर जी अघडीत घटना घडली त्याच्यानंतर लोकांक आमी विनंती केली, अपील केली की कोणी येवपाचें न्ही. आमच्या उलोवप लोकांनी मान दिलो आनी त्या खातीर लोक काही प्रमाणात नियंत्रीत जाले. पूण आज कितें आहा जी लोकां मदीं उत्सुकता आसता पळय न्ही ती उत्सुकता ताका बंद करूंक ना. आनी पुलीस डिपार्टमेंटाकूय काही प्रमाणात विनंती करून तेंच्यांनी आपलो सहभाग हांगासर दर्शवला. आज तुमी गर्दी पळयता पळय एक्चुअली इतके विनंती करूनय आमी तांकां अपील करूनय आज तर आयले चडसून अंदाज करूंक शकता. तुमी एक एसेसमेंट करूंक शकता की देवीचेर ह्या लोकांची कितली भक्ती आसा. ती भक्ती प्रत्येक दिवसांनी वृद्धींका जावची आनी सगळ्यांक आयुष आरोग्य मेळचें, सगळ्यांची भरभराट जावची अशें आमची. नमस्कार. गेले 5 दीस जाले शिरगांव जात्रे संदर्भात गोंयचें लक्ष आसलें की जात्रा कशी जातली म्हणून. आयज लास्ट दीस देवी सगळ्या घरातून कौला दीत देवी आई लयराई आपल्या गाभारान पावली आणि लोकांचा आशिर्वाद दिवपाक परत येवंक लागली. गेले 2 तारखेच्या रातचे म्हणजे 3 तारखेच्या पहाटे भक्तगणावर जे हादसा झाला त्या हादसानंतर ज्या बाबतीत देवी लयराच्या जात्रे संदर्भात लोकांचा संशय आशिल्लो त्या बाबतीत लोकांचं कौल मेळटलो का ना, सगळे गजाली जातले का ना, व्यवस्थित जातले. पण काही अडचणी न येता देवी लयराई आपल्या जात्रेक पुराय तेंको दिवन आज जात्रा समाप्त जाल्ली करून आपल्या गांवारान सगळ्या लोकांक आशिर्वाद दिवपाक लागले. काही प्रमाणात जेन्ना शेवटचो दीस आसलो, शेवटच्या दिसा जे समितीचे अध्यक्ष आहात जेन्ना तेंच्यांनी ह्या बाबतीत आव्हान केलें भाविकां कडेन की भाविकांनी कौल घेतना कमी प्रमाणात लोकांनी ह्या वर्सा मान दिवचो भेट दिवची जेचे करून जी हादसो जालो तेचे पुनरावृत्ती जावची न्हू. त्याच बरोबर जेन्ना देवी शेवटाक आपल्या गाभारान देवळान वयतली त्या टायमार भावीक येवचे न्ही. भाविकांक आव्हान केलें की तुमी देवीच्या फाटल्यान रावचे पण गाभारान आनी देवळान प्रवेश करतना काहीच लोकांक बरोबर प्रवेश करतले जशें की 4 चौगुले आनी त्या बरोबर जे समिती सदस्य त्यांच्या व्यतिरिक्त आणि कोण वचून असं आवाहन केलें. त्याचप्रमाणे आव्हान जालें त्याचप्रमाणे देवीचे जे 4 चौगुले आणि देवी लयराई देवस्थानची समिती ह्या व्यतिरिक्त
लोक आणि कोण भितर वचना आणि काही प्रमाणात धक्काबुक्की देवीच्या आशिर्वादान लागून धक्काबुक्की झाली पण तो मोठोसो हादसो जावंक ना. या बरोबर जेन्ना सगळे भितर गेले देवी गाभाऱ्यांत पावली देवी परत एकदा आशिर्वाद दिवपाक लोकांक गावली आणि त्या बरोबर भक्तगण आतां सगळींच लायनीन देवी लयराई मातेची आशिर्वाद घेवपाक लागीन उरल्यात. प्रोडिंटा खातीर सिद्धार्थ.